नमस्कार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वाघ वाठार अधिसूचित करपा खातीर सरकार मागतले मुजत वाड. न्यायालयाच्या निर्णया कडेन लोकांचे लक्ष. वाठार अधिसूचित जालो ना जाल्यार करतले आंदोलन. काँग्रेसीची शिटकावणी. गोवा टॅक्सी ॲपाक ना कोणाचोच विरोध. टॅक्सीकारांनी खंयच्याच दुबावा बगर आपणावचो टॅक्सी ॲप, म्हणटा मंत्री रोहन खंवटे. विधानसभेत आश्वासन दिवनूय कित्याक जाली ना पगार वाड, विचारतात बालरथ कामगार. उत्तर पाळात नाजाल्यार परतून देंवतले रस्त्यार, दिल्या शिटकावणी. भात पिकाच्या अनुदानाविशीं शेतकी मंत्रीच काचाबूल. कसले 2 रुपया, विचारता शेतकी मंत्री रवी नाईक. सप्तका भितर काडटले शेक धोरणाची अधिसुचोवणी. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाचो न्यायालयात युक्तिवाद. आणि समलिंगी लग्नाक मान्यताय दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान दिलो न्हयकार. कायदो करप न्ही न्यायालयाचो अधिकार. 3 विरुद्ध 2 मतांनी भायर मारली याचिका. आता खबरो विस्तारांत. म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार करात म्हूण उच्च न्यायालयान सांगला. मजगतीं सरकार आनी रानजीव महामंडळाक गोंयांत वाघ वाठार नाका. दुसरे वटेन म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. वाघ संरक्षीत वाठारा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता. सरकार हे विशीं ठोस निर्णय घेवचे पयलीं उच्च न्यायालया कडेन मुजत वाड मागपाचें आसा. पूण हे सगळे फाटभुंयेर मुख्य विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार म्हूण जाहीर केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या. जर तर हे गोंय सरकार जर तर ह्या नवरात्रीच्या 9 दिसां भितर जर तर करना जाल्यार काँग्रेस पक्ष जो आसा तो आंदोलन करतले. म्हाका दिसता जर तर टायगर रिजर्व जायत जाल्यार दॅट वील हेल्प अस टू सेव अवर रिवर म्हादय. सो फॉरेस्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री जर तर खरेंच जर तर म्हादयक वाचोवपाक सोदतात जाल्यार तांणी टायगर रिजर्व हो डिक्लेअर करचो. हे इनिशिएट केल्ले आमच्या काँग्रेसीचे जेन्ना सरकार आशिल्ले तेन्ना मोदी हाजें क्रेडीट घेवपाक शकना. आनी जर तर आमची म्हादय रिवर म्हादय जर तर वाचता आनी टायगर रिजर्व जाता कोणाक क्रेडीट जाय तें घेवनी. आमचो काँग्रेस पक्षाचो इंट्रस्ट ही आमकां आमचें गोंय राखपाक जाय. थंयचे जे लोक आसा तांचे स्थानीक लोकांचे लँड रायट्स तांचे हॅबिटेशन प्रोटेक्ट करपाचें आनी आमची रिवर म्हादय वाचोवपाचो हो आमचो मेन हेतू आसा. सो तें समज जर तर जाता आनी कोणी क्रेडीट घेता घेवं आमकां ताचें फरक पडना. वाघ संरक्षीत वाठारा विशीं गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयता अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलें. वाघ संरक्षीत वाठारांत अभयारण्या प्रमाणूच तरतुदी आसात. ताचेर सरकार काम करता. पूण निमणे कडेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर सगळे निबून आशिल्ल्याचे देविदास पांगम सांगता. की हायकोर्टान एक एप्लिकेशन फायल करचें पडटलें एक्सटेंशन दी म्हणून आमकां. कित्याक 24 तारखेक आमचो टायम सोंपता. 24 तारखे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाचें अशी ऑर्डर आसा ती. ताका लागून एक एप्लिकेशन घालपाचें म्हणून अशें हांवें सरकाराक ओपिनियन दिल्लें आसा. आनी तें एप्लिकेशन जर फायल करपाचें जाल्यार तें 1 आठवड्या भितर फायल करचें पडटलें. सी सुप्रीम कोर्ट हॅज इशूड नोटिसीस टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट. बेजिकली सुप्रीम कोर्ट कितें डिसायड करता ताजेरूच हें सगळें डिपेंड आसा. सो आमकां सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीची वाट पळोवची पडटली केन्ना हियरींग कशें केन्ना जातलें तें. त्या अल्टिमेटली इट वील डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसिडींग्स. एक्सटेंशन मागपाक अशें एक म्हणजे सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडींग आसा. सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडल्या. दुसरो मुद्दो असो आसा की हें नोटिफिकेशन काडच्या पयलीं थोड्यो ज्यो गोश्टी करपाच्यो आसा जे ते फॉरेस्ट ड्वेलर्सांचे रायट सेटल करपाचे आसा ह्यो गोश्टी सुरू आसा आनी ताका लागून थोडो टायम लागतलो. अश्यो गोश्टी आसा ताका लागून इमिजिएटली नोटिफाय करपाची कांय गरज ना. आनी नोटिफाय करूना सुद्दां जाल्यार कांय व्हडलोसो फरक पडचो ना तो इमिजिएटली. कित्याक जितले स्टेप्स घेवंक जाय. कित्याक हे जे टायगर रिजर्व जे डिक्लेअर करपाचे आसा पळय जे आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्योच एरिया टायगर रिजर्व जावपाच्यो आसा.
जो जितली रिस्ट्रिक्शनां वायल्ड लायफ सँच्युरीन आसा पळय तीच रिस्ट्रिक्शनां टायगर रिजर्वान आसा आनी ती इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या सरकारान फूल काम केल्लें आसा. नव्यो ऑर्डरी काडल्यो आसा, थंय स्टेप्स कितें घेवपाचें आसा, प्रोटेक्शन कितें घेवपाचें आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरी ते सगळे सरकार घेवपाचें चालू आसा. फुडलो प्रश्न असो आसा की एक हायकोर्टान म्हणलें कितें एनक्रोचमेंट बी कितें जाल्लें आसा काय म्हणून. ताजेर आमचें कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सरकाराचें आसा आनी एनक्रोचमेंट कांयच जाल्लें ना. ते म्हणजे आनी परत आतां हायकोर्टाच्या डायरेक्शना उपरांत सरकारान नव्यो ऑर्डरी काडल्या ती कशी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करपाची, वायल्ड लायफ जे सँच्युरीज आसा तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाचें, तांची केअर कशी घेवपाची, ह्या बाबतींतले जे प्रोटोकॉल आसा तो सगळो सारको सरकारान परत आनी सुरळीत केल्लो आसा आनी त्या बाबतींत कसलेच हयगय जावची ना. त्या ग्राउंडाचेर आमी हें एक्सटेंशन मागतले. सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाक स्थगिती दिवपाक पयलींच न्हयकार दिला. आता राज्य सरकार फुडल्या कांय दिसां भितर उच्च न्यायालयात मुजतवाड मागतले. ताचेर न्यायालय कितें निर्णय दिता हाचे कडेन सगळ्यांची नदर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोवा टॅक्सी एपाक कोणाचोच विरोध ना, पूण कांय टॅक्सीकारांचे प्रश्न आनी दुबाव ह्या एपा बद्दल आसात. ते आमी पयस केल्यात आनी फुडें कितेंय दुबाव आसत जाल्यार ते पयस करतले, देखून ह्या एपाचो विरोध करचो न्हय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला. जर खंयच्याय पर्यटकांची पिडणूक जायत आसत तो पर्यटक ह्या एपा वरवीं कागाळ करपाक शकता. तंत्रगिन्यानान भरिल्लो हो एप आसा, देखून ह्या एपाक सगळ्यांनी येवकार दिवचो अशें मंत्री रोहन खंवटेन आवाहन केलां. आज गोवा टॅक्सी मडगांव चालू केल्लो आसा. खंयची नवी गजाल आसतना आमचो ड्रायव्हर भाव आसता, टॅक्सीवालो भाव आसता, ताका थोडे आपले तकलेन मनान आसतात. आयदर कोणें सांगिल्लें आसतना स्वताच आपल्याक तकलेन आसता बाय अशें जाल्यार वायट जाल्यार कितें जातलें म्हणून. जेन्ना बाबान ऑलरेडी तांकां उतर दिलां आनी तांच्या हांगाचें अस्तित्व तेन्ना थंयच्यानूच तयार जालां आनी आज सरकार म्हणून आमी बरोबर रावन तांकां हेल्प करूंक सोदता जाल्यार आमी फक्त मागला टॅक्नॉलॉजीचो प्लॅटफॉर्म घेयात आणि हो ॲप तुमचो प्रायवेटवाल्याचो नाही, सरकारान तयार केला तुमकां दिला, तुम्ही म्हणून चलयात. तांचे ग्रिवन्सीस कितें आसा समजून घेतले. 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर बाबा जेन्ना मिटींग परत मागयता तेन्ना आमची टीम घेवन परत उलोवन तांचे कितें विशय आसा, चर्चा आसा जाल्यार तेन्ना करतले. सगळ्यांनी आतां रजिस्टर जावन इमिजिएटली 104 गाडयो स्टार्ट करता आमी सांगलें. दोनी कावंटर मिटींग मेळ्ड बाय द ॲप आनी 1.5 म्हयन्यान जेन्ना मेळटले तेन्ना तांचे बाकीचे आनी कितें ताका इम्प्रुवमेंटाक विशय जाय जे बरें आनी करपाक तांकां दिसता तांचे खातीर ते सगळें बरें आसा जाल्यार बाबा बरोबर बसून वी वील. ऑल गोवा बालरथ युनियनान पगार वाड जावची म्हूण फाटले फावट विधानसभेन मागणी केल्ली जाल्यार पगार वाड करतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें. पूण आजून पगार वाड जाल्ली ना. आश्वासन पुराय जालें ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऑल गोवा बालरथ युनियनान दिल्या. तशेंच मडगांव नावेली हायस्कुलाच्या बालरथ कामगारांक काडला तांकां बेगोबेग परत घेवचे अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. आणि तितून सगळे तुम्ही हे मेन्शन करा. आमकां एक जॉईंट मिटींग तरी आपयात. एक डायरेक्टर आमची सेमा बरोबर आमची एक जॉईंट मिटींग तरी जावची जेणे करून ह्या प्रश्नांक सुटावो जातलो आणि एका बरे भशेन ही स्कीम फुडें चलतली. कारण ह्या स्किमी वयल्यान गोंयच्या तमाम भुरगे आसा तांकां हे बेनिफीट आसा. सो त्या खातीर हांव सरकारा कडेन हांव मागतां की आमचे भुरगे ड्युटी वेवस्थीत करता. कितले पळय तांकां आतां एक्स्ट्रा ड्युटी, इलेक्शन ड्युटी आसा, बाकीच्या स्पोर्ट्साचे आतां हे पळय नॅशनल गेम्साची ड्युटी येयल्ली आसा. ड्युटी आमी सारके करता पूण पयशे दिता आसतना, पगार दिता आसतना तुमी तेंचे कित्याक तेंचे अन्याय करता, तुमी फुलफील करना. येता त्या असेंब्ली इलेक्शन आमी परत रस्त्यार सगळे येतले आणि जो पर्यंत आमकां रिटर्न आतां आमी फाटल्या फावट तुमच्या तोंडार ओरलीच विश्वास दवरता न्ही. फायनली नाल्यार कशें जाता एक विश्वास म्हणून आसता तो आमी दवरून फुडें वता. लिगल तेन्ना तूं प्रोसिजराचो पार्ट आसता म्हणून. सो आतां तुमी लिगल तुमकां सगळो इश्यू खबर आसा. लिगली कितें तें घेवन येयात आनी जाल्यारूच आमी मागीर फुडले आमचे ड्युटी आसा ते आमी करतले. नाल्यार सगळ्या स्कुलाचे ड्युटी आमी बालरथाचे बंद करून उडयतले. जे कितें सीएमान आमकां कमिटमेंट दिल्ले ते आमचे फुलफील जावंक ना. हेच्या नंतरूय आमी सीएमा कडेन मिटींग घेतली, डायरेक्टरा कडेन, एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन मिटींग घेतली जाल्यार मेन इश्यू आज कसो आसा. आज आमचे रस्त्यार येवपाचें आनी एक मुख्य कारण म्हटल्यार नावेले, मडगांव नावेले जे रोजरी स्कूल आसा थंयचे आमचे 2 ड्रायव्हर भावांक ह्या वर्सा ह्या एकाडेमीक इयराक तांकां काडून उडयले. गेली 11 वर्सां ते थंय आपली सर्वीस दिता पूण अचानक तांकां ह्या वर्सा काडून उडयले. तेजें रिजन म्हटल्यार अशें आमकां आयकूंक आयलां की थंय आतां मॅनेजमेंटूय नवो, प्रिंसिपल कोण नवो आयला आनी ताका ह्या ड्रायव्हरांनी हांकां कितें तरी मिसयूज करताले तेंचो. म्हणजे कशें आसा थंय करप्शन चलता आनी हे थंय सपोर्ट करना म्हणून हांकां काडून उडयले.
भाताच्या पिकावळीचेर ₹100 अनुदान दिता म्हूण सांगून शेतकी खात्यान पोरू वर्सा फकत ₹2 दिले. जे बरोबर न्ही. इतले त्रास काडून आमी शेत रोयतात आनी तेन्ना सरकारान आमकां फटोवचें न्हू अशें शेतकार सांगतात. मजगतीं दुसरे वटेन शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या कोतान शेतकी खात्यान खंय ₹2 अनुदान दिलेच ना. ते आमी सगळे तेंचे सवलती ट्रेनिंग दितात तेवूय सांगता तेंकां आनी खूब ट्रेनिंगाक पयलींचे पयलींचे आतां भुरगीं जे आसात स्वताहून ट्रेनिंग घेता आमचे ट्रेनिंग घेतात आनी तेका एक उमेद जाला लोकांचें कितें आसा की आमी आतां हें आसा पळय आमची जमनी आसा चड करून आमकां शेती हें प्रिजर्व करून राखून दवरपाचें तेका लागून आमी सगळे प्रयत्न करतले लोकांचे म्हणणें आसा. तुवें नांव कितें? मुगे नांव पिलू. कितें त्रास जाता तुमच्या शेत रोयतना? आमी शेत रोयता आसतना जायते त्रास जाताय न्हू. बायलां जाय ते बायल मानाय जाय आमकां आमी शेत रोवन कितें आमगे पीक जालें ती जाल्यार आमी गेश्टू सबसिडी घाल जाल्यार आमकां तूं पयलीं सांगताय ते इमके येतले मागीर लास्ट आमकां ते ₹2 दिताय आमकां लुकसाण न्हू. ह्या सप्तका भितर शेत धोरणाची अधिसुचोवणी सरकार काडटले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान विद्याधर दाबोलकार हांणी शेत धोरणा विशीं घाल्ले याचिकेचेर निवाडो दिलो. ह्या वेळार सरकाराची बाजू मांडटाना ह्या सप्तका भितर शेत धोरणाची अधिसुचोवणी सरकार काडटले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयाक सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयान समलिंगी लग्नाक मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला. समलिंगी लग्ना विशीं न्यायालय कायदो करपाक शकना. ते फकत अर्थ लावन तो चालीक लावंक शकतात. विशेष लग्न कायद्यांतल्या तरतुदीन बदल करपाक जाय काय नाका ते फकत संसद थारावंक शकता अशें सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी स्पश्ट केलां. I'll pronounce my directions. The first part of my directions are directions to obviate discrimination. Counsel for the petitioners and some counsel for the respondents advanced extensive submissions on the various forms of violence and discrimination that society and the state machinery inflict upon the queer community, and especially queer couples. This has been discussed in detail in the prefatory part of the judgment. Counsel sought directions to obviate such violence and discrimination. Now my directions. A. The union government, state governments, and governments of union territories are directed to 1. Ensure that the queer community is not discriminated against because of their gender identity or sexual orientation. 2. Ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community which are available to the public. 3. Take steps to sensitize the public about queer identity, including that it is natural and not a mental disorder. 4. Establish hotline numbers that the queer community can contact when they face harassment and violence in any form. 5. Establish and publicize the availability of safe houses or Garima Grahs in all districts to provide shelter to members of the queer community who are facing violence or discrimination. 6. Ensure that treatments offered by doctors or other persons which aim to change gender identity or sexual orientation are seized with immediate effect. 7. Ensure that intersex children are not forced to undergo operations with regard only to their sex, especially at an age when they are unable to fully comprehend and consent to such operations. 8. Recognize the self-identified gender of all persons, including transgender persons, hijras, and others, with socio-cultural identities in India as male, female, or third gender. There were 4 separate judgments today. The Chief Justice and Justice called together elucidated a very important set of legal and jurisprudential principles. They said that the right to marriage is located in Article 21 and in various aspects of, there's no fundamental right to marriage, but aspects of the right to marriage are located in various parts of the Constitution, including Article 21, for example, which is the right to dignity. They also said, 3 judges said today, that if in a trans couple one identifies as male and one identifies as female,
then that marriage is recognized by law. There is no bar to that marriage. There were very detailed observations given by the Chief Justice with regard to protections to be given to queer couples. And throughout the word queer has been used as inclusive of not just same-sex couples but also trans couples. And this is very important because it includes non-binary people. The right of queer couples to adopt. And this is something that was extremely important because they looked at the CARA guidelines and they found that a loving home is something that a queer couple can provide as much as any other couple, and they recognize that explicitly. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर एथलेटिक्सांचो पयलो पंगड उत्तराखंडांतल्यान मंगळारा गोंयांत दाखल जालो. खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी तांकां दाबोळे विमानतळाचेर येवकार दिलो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर देशभरांतल्यान 156 एथलेटिक्स गोंयांत येवपाचे आसा अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. It is a proud moment to the state of Goa, where we are hosting a 37th National Games Goa 2023. आणि ह्या गेम्सा खातीर पार्टिसिपेट करपा खातीर फर्स्ट टीम आज उत्तराखंडाची आज गोंयांत पाविल्ले आसात. आणि अशा समयाचेर आमचें कर्तव्य जावन आसा अतिथी देवो भव. फक्त VIPचें आमचें अशे तरेचें स्वागत न करता आसतना प्रत्येक एथलीट्स, प्रत्येक टेक्निकल ऑफिशियल्स हो आमच्या खातीर एक सोयरो जावन आसा. आणि हेजेच भान धरून, हेजीच कर्तव्याची जाण धरून आज खास म्हजे बरोबर ह्या भागातले आमदार श्रीमान दाजीबाब साळकर हे सुद्धा अलॉंग विथ अवर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे ऑफिशियल्स, त्याच प्रमाणे आमचे लायसन्स ऑफिसर्स तांकां रिसीव करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले. तुम्ही पळयतात की दीस इज द फर्स्ट टीम ऑफ द बॅडमिंटन ऑफ उत्तराखंड. आज अशे तरेचे 156 एथलीट्स फ्रॉम ऑल द स्टेशन्स, फ्रॉम द मोपा एअरपोर्ट, त्याच प्रमाणे आमचे दाबोलीम एअरपोर्ट, माडगांव रेल्वे स्टेशन, करमली रेल्वे स्टेशन, आणि 2 ऑफ द एथलीट्स विल बी कमिंग ऑन देअर ओन व्हेकल इन द स्टेट ऑफ गोवा. So almost 156 athletes will be arriving till at around 9 PM. आणि तांची सगळी अरेंजमेंट, तांची सगळी ट्रॅव्हलिंग थ्रू अँड फ्रो फ्रॉम द एअरपोर्ट किंवा तांचे जे स्टेशन जे आसा ते प्रमाणे हॉटेला कडेन व्हरपाची सगळी वेवस्था, तांची जेवणा खाणाची सगळी वेवस्था आज गोंय सरकारान केल्ली आसात. I wish all them a very best of luck for their sporting or the events. आणि गोंयकार हे नात्यान आणि खास करून बाकीच्या गोंयकारांच्या वतीन आणि कला आणि संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान ताचें हांव स्वागत करपा खातीर आजच्या दाबोली एअरपोर्टाचेर आमी पाविल्ले आसात. म्हणजे सगळ्या गोंयकारां खातीर एक प्राऊड मुवमेंट. नॅशनल गेम म्हणजे 37 इयर्सा मागीर आज नॅशनल गेम्स आज गोंयांत येता आणि ताच्या खातीर हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे सराक मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की, आनी आमचे ऑनरेबल CMाक की ताणें ही आमकां हाडप आनी आमचे प्रायम मिनिस्टराचेर आमचे गोंयचेर विश्वास दाखोवप. हातूंत भितर खूब मेहनत लागली आनी एक सगळो तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप येद्या व्हडल्या नॅशनल गेम्साक. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक आनी आमच्या ऑनरेबल CMाक हांव मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या गोंयकारां खातीर आज एक ऑपॉर्च्युनिटी. आज आमी पळयतात की उत्तराखंडातले बॅडमिंटन प्लेयर्स हांगा येतात. तशेंच प्रत्येक ऑल ओव्हर इंडिया सगळे तरेचे लोक आज स्पोर्ट्समॅन आज गोंयांत उतरतले आनी बरे तरेचें वातावरण आमच्या
स्पोर्टींग लायफा खातीर म्हणजे आमकां गोंयकारां खातीर आमकां पळोवपाकूय मेळटले, तांची गेमूय पळोवपाक मेळटली आनी म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी कोणेच मिस करपाक ना. प्रत्येक गोंयकारांनी खंय खंय मॅचीस चल्ल्या, खंय खंय कितें स्पोर्टिंग इव्हेंट चल्ल्या थंय सगळ्यांनी वचून एक इन्स्पिरेशन घेवपा खातीर सगळ्यांनी वचचें, तांची गेम पळोवपा खातीर वचची आनी जाच्या खातीर आमी फामाद आसा अतिथी देवो भव, हाच्या खातीर हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता खंय स्पोर्ट्समॅनांक खंय तांकां खंय गरज पडली आमचे कडल्यान जाल्यार सगळ्यांनी मदतीचो हात फुडें काडचो आनी गोंयांत ही मोठी फर्स्ट टायम इतले व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात नॅशनल गेम्स जाता ताका तुमी सगळ्यांनी येवन बरी ग्रँड सक्सेस आमी करचो. दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी इमारतींतले आपतकालीन वेळार वापरपी फायर एक्सटिंग्विशर सिलिंडरान परतून गॅस भरूंक ना. जुलय म्हयन्यात सिलिंडरांतली गॅस सोंपिल्ली 3 म्हयने जाले तरी लेगीत सिलिंडरांतली गॅस परतून भरूंक ना. दुसरे म्हळ्यार इमारतींतल्या कंट्रोल रुमांतली मशिनरी बंद आसा, ताका लागून कामगार फकत बसून आशिल्ले दिश्टी पडटा. दक्षिण गोंयची म्हत्वाची इमारत आशिल्ल्या कारणान दिसाक हजारांनी लोक ह्या इमारतींत भेट दितात. ताका लागून वायट दुर्घटना घडपाची शक्यताय आमच्या न्हयकारूं येना. मातानी साल्डना कॉम्प्लेक्साची 4 फ्लोराची पळोवणी केली आनी हांगाचेर वेगवेगळे प्रत्येक फ्लोराचेर जे फायर हायड्रंट लायिल्ले आसात ताजी पळोवणी केली. जाल्यार ताजी जी रिफील करपाची डेट आशिल्ली ती 2000 जुलय 23 काबार जाल्ली आसा आनी आतां 3 म्हयने जाल्ले आसा अजून पर्यंत ती रिफील केली ना. आतां हेच बिल्डिंगेक जो कंट्रोल रूम आसा, जो कंट्रोल रुमाक आमी पळोवणी केली जाल्यार थंय फायर अलर्ट सिस्टम आसा. ती फायर अलर्ट सिस्टम फाटले कितलेशे म्हयने साकून बंद आसा. तिसरी गजाल आसा जी LED स्क्रीन जाची वयल्यान सगळी CCTV ते मातानी साल्डना कॉम्प्लेक्सांतल्यो दिसताल्यो, म्हणजे खंयच्या फ्लोरार कितें हें चल्लां कॅमेरा लायले आसा ते दिसताले. ती LED स्क्रीन फाटले 6 म्हयन्या साकून हांगा काडून व्हेल्ली आसा. ती LED स्क्रीन हांगा कांय ना. सद्याक ते कंट्रोल रुमाक सुशेगाद बसून आसात, बसपाक तांकां कारण तांकां कामूच कांय ना, कारण ज्यो मशिनरी आसा त्यो चलनात. तिसरी गजाल आसा आमी कॉन्टेक्ट केलो अधिकाऱ्यांक की हांगा फायर तुजे हें जाल्ले आसात, रिफील करपाक जाय, फाटले 3 म्हयने ते आसात. तांणी सांगलां की आमी 1 लॉट फायर डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा. आमी 4 फ्लोरांचेर पयले जाल्यार 4 फ्लोरांचेर जे फायर हायड्रंट आसात तांची डेट आसा जी 23 काबार जाल्ली आसा. आतां खंयची फायर हायड्रंट तांणी दिल्ले आसा ते फायर डिपार्टमेंट सांगपाक शकता जावं ते अधिकारी सांगपाक शकतात. गडबडीन एक वेळ तांणी जाप दिवपाक शकतात. हांगा दिसाक हजारांनी लोक येतात, सगळे ऑफिसां हांगा आसात एडमिनिस्ट्रेशनाची आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे सावथ गोवा डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑफिस तेच ह्या ह्या बिल्डिंगेक 4थी फ्लोराचेर आसा आनी ते डिजास्टर मॅनेजमेंट जे सगळे बाकीचे डिजास्टर पळयता जिल्ल्याचें ताजे अंडर जें हें चलना तें कोणाक कांय खबर ना. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू वळखणेकार. 70 इको सेन्सिटीव झोन नाका म्हूण लोकांनी विरोध केला. वाळपय नगरपालिकेच्या सभाघरांत सुमार 3000 लोकांची ह्या सभेंत उपस्थिती आशिल्ली. सोमारा ह्या जाहीर सभेंत 70 तालुक्यांतले सरपंच, पंच, पर्येचे आमदार देविया राणे, नगराध्यक्ष आनी हेर मानेस्त ह्या जाहीर सभेंत हाजीर आशिल्ले. Living in a forest, we are living in a sanctuary for so many years without any development happening. We want development for our future generation. We want sustainable development. We promise you that we will do sustainable development because we have lived in a forest. We love the forest. We are part of the forest in the sanctuary for generations. So nobody here or the future generation
generation is going to do anything to destroy a forest or the sanctuary or the animals or anybody living around them. But they are just requesting, allow us to live and it's like live and let live. So allow us to live in peace, allow us to work in peace, allow us that respect that we want from the officials and from the government. कोणतरी काल एक स्टेटमेंट केलो हांगा सत्तरीच्या भायसून प्रसिद्धी घेवपा खातीर कोणीतरी एका पक्षाचो लिडर एक स्टेटमेंट केलो सत्तरी टायगर रिजर्व डोंट डिक्लेअर करपा म्हणटालो ताका हिम्मत आसल्यार सत्तरी येवन स्टेटमेंट करून सांग भायर सत्तरीच्या भायर स्टेटमेंट करपाक इजी अशे लोक हे सत्तरीच्या भायर लोक स्टेटमेंट करून करून आमची सत्तरी नष्ट करून सोडतात आनी आमकां लोकांक काबार करून सोडतात तेन्ना तेणी तशी व्यक्तव्य करची न्हू सत्तरीचो लोकांचो अंत पडटलो न्हू हे बाकीचे आमचे हे गांवचे लोक पळोवपाक आमचे आरोग्य मंत्री विष्णू बाबा आसात आमची भाभी घरादार आसात तो आमकां अशें सगळ्यांच्या मेसेजची गरज ना. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है। कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी। मजा आ गया। राजकारण्याक कशें तरी करून हे इको सेन्सिटिव्ह झोन नाकात.